सगळी आमी एकठांय जाऊया, सगळी आमी लागीं सोडया, दुनिया देवाक वखाणुया, आनंद आमचो दाखोवया. कोरोनातूं पडप दुनिया, जिवितातूं जोरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यान व्हरून पावय. कोरोनातूं पडप दुनिया, जिवितातूं जोरू दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राज्यान व्हरून पावय. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. प्रितीच्यानो, आज बायग्योंत आंतोनीक भेटयलो दीस देखून तुमी इतलीं जाणां हे आमचे इगोर्जेंत आयल्यात. तो आमचो आस्कारी आनी आमी व्हडल्या भावार्थान आनी बरवंशान आयल्यो. ह्या उत्सवीक वर्साचो विशय म्हणल्यार बरवंसो आमकां फटोयना असल्या मनान आमी आयल्यो आनी व्हडा मोगान आयल्यो. बायग्योंत आंतोनीक मेळूंक, ताचे मुखार आमची मागणी घालूंक आनी ताचे कडल्यान जाय तें घेवंक आनी आमच्या भावार्थाक देवान आपलो लाभ दिवच्याक, आमकां मजुरी दिवच्याक ह्या भावार्था उद्देशी आमी मागता. सगल्यो आमच्यो गरजो, आमची आवंडे, आमची मागणी ह्या वेळार हे वेदीचेर घालून देवाक भेटोवया बायग्योंत आंतोनीचे विनोवणी. आनी दिनवासतेचें बलिदान बायग्योंत आंतोनीच्या मनाक आमी करता तें देवा मुखार पावतलें जाल्यार आमचेंच पातव गोळकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सौर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बळिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बायग्योन सदांच सांकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवाक आर्गां दिवन हे मिसाचें बलिदान भेटयता. इंतेसांव जोएल आनी सिंडी पेरेरा ती करीत भाशेन देवाक दिनवासतात. तांच्या बापायक कॅन्सर जाल्लो. त्या कॅन्सरान तो सारको सुटला अशें म्हाका सांगलां आनी एकदम बरो जाला. प्रोस्टेट कॅन्सर आनी ताका लागून ती हांगा देवाक आर्गां दिवंक आयल्यान.
जायतो तेंप आदी आयिल्लीं तीं त्या बापायक पासत मागूंक हो तांचे बरोबर आमी देवाक आर्गां दिवया. आमकां जायत्यो वस्तू गावल्यात, त्यो वस्तू पासत आमी कितें मागलोलें तितलें आमकां मेवलां. तें ताचे पासत आमी देवाक आर्गां दिवया आनी बायगूत हातुनीची मजतीन आमकां देव असल्यो वस्तू फाव कोत्ता म्हूण आमी आर्गांच्याच मनान मिसांत वांटूंक घेवया. ते भायर हांव तुमकां सदांच ह्या मिसांत जायते मनशां पासत जीं दुयेंत आहात तांचे पासत मागूंक लायता. पयले सुवातेर सगळे तरेचीं काळजाचीं प्रॉब्लेमां, सगळे तरेचीं तांचे पासत मागुया. जांकां स्ट्रोक जाला, आर जाल्या तांचो उगडास कोत्ता हांव. जांकां कातीचीं वेगळे तरेचीं दुयेंसां जाल्यात, जायतीं आहात तीं तांचे पासत मागता. आनीक हो खेरीत वेळ जेन्ना आमी कॅन्सर जाल्ल्या पासत मागता. जायतीं जाण कॅन्सर जाल्लीं आहात आनी ट्युमर्स. म्हाका गेल्ल्या म्हयन्यांक कोणें फोन मारून सांगलां, फादर देव बरें करूं तुका, कित्याक म्हाका ल्युकेमिया कितलोच तेंप आसलोली सारकी फ्री जाल्या. ल्युकेमिया हांव केन्नाय मागता ब्लड कॅन्सर जाल्ल्या पासत. ती म्हणटा थँक्यू. ते भायर आयचें कॅन्सर बरें जालां. ते भायर ब्रेस्ट कॅन्सर जायते जाणांक जाला, तातूंतलीं जायतीं बरीं जाल्यात आनी उरलोलीं जायतीं आहात ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लीं वस्तुऱ्यो, तांचे पासत आमी मागता. मागीर 3 तरणाटीं आहात, पयलीं 2 आसलेलीं, आतां आनीक एक म्हाका मागूंक लायला 16-17 वर्सांचीं. तांकां गंभीर कॅन्सर जाला पूण ट्रिटमेंट अवदेशीं तीं सुमाराचीं आहात. पूण म्हणटात फादर मागीत राव, आमचो सारको देवान काडून उडोवचो म्हूण बायगून तातूंनीचे विनवणेन ह्या 3 तरणाट्या पासत हांव किरीत भाशेन मागता. मागीर आमचे पाद्री आहात, 4 जाण किरीत पाद्री आहात. ताका एकल्याक ल्युकोमिया जाल्या, दुसऱ्यांक आनी तरेचे कॅन्सर जाल्यात, तांचोय आमी उगडास कोत्ता. मागीर जायते जाणांक आर्थरायटीस आनी रेवमॅटिजम जाला, जायते जाणांक आल्सर्स, एसिडिटी, इनडायजेशन प्रॉब्लेम आहात, कितले जाणांक किडनीचे प्रॉब्लेम आहात आनी डायलिसीस करतात. एकदम कश्ट वतली वस्ती तांचे पासत मागुया. थोड्यांक लिव्हर सिरोसीस आनी फिगदाचे प्रॉब्लेम आहात, तांचो उगडास करुया. जायते जाणांक तकली फोडटा, मायग्रेन जाता, तांचो उगडास कोत्ता. भुरगीं, जायते जाणांक डायबिटीज जाल्यात, अदी करून भुरगीं तरणाटीं आनी सारकीं भुरगीं डायबिटीक मेलिटूस जाल्या तांकां तांचो उगडास करुया. मागीर आल्झायमर एंड पार्किन्सन तांचोय उगडास करुया. मागीर ब्रोंकायटीस, लंग प्रॉब्लेम्स, न्युमोनिया. जायते जाणांक टायरॉयड जाल्या आनी ENT प्रॉब्लेम्स आहात. कितलीं जाणांक लिम्फ नॉड्युल्स जाल्यात, तीं हांगा येवन बरीं जाल्यात. सांगूंक येतात फादर लिम्फ नॉड्युल्स जाल्ले सारके गेले, हांगाच येवन हांगाच मागून बायगून तातूंनी कडेन. जायते जाण भुरग्याचें देणें सोदतात. कितले जाणांक हांगा येवन भुरग्याचें देणें फावो जालां. आनीकूय जायतीं आहात कापलां जीं येतात हांगासर भुरग्याचें देणें फावो करूंक, तांचे पासत मागुया. जायते जाणांच्यो शेणल्यात वस्तू, भांगार आनी दुकुमेंत. गेल्ल्या मंगळारा दीस म्हज्या एका इश्टान म्हाका फोन मारलो, कितले दीस घरांत सोदले आमचें भांगार मेळना. फादर मातशें तुय माग, तुजी मागणी एकदम फोडवंत. आनी काल पयच्या दिसाक ताणें रेकाद धाडला, मेवलें आमचें सोदून सोदून बायगून हातुनीन आमकां दिलें म्हूण. मागीर जायते जाणांक भाटां बेसाचे प्रश्न आहात आनी कितलीं जाण मागूंक लायतात. थोड्यान इन्व्हेंटरी घातलेली आहात, थोड्यान एकामेकाक कोटांत व्हेल्लीं आहात, जावं भाव भाव आनी मागीर बापूय आनी तिवू हे भशेन, आनी तांचें जावून जायना. जायते फावटी कोर्टांत एक गेल्ल्या मंगळारा दीस म्हाका सांगूंक आयलें 38 वर्सां जालीं, गोंडायत आहात. तांचें गोरबाट, पूण मागीर भाव येयला आपणाचें म्हणटा, जायतें जालां. ती मागताली, रडोन मागताली बाबडी हांगा यो. हांवें कोत्तलो सातांतून कोत्ता. 38 वर्सां जालीं फादर, आपूण मोरोंक पावली पूण आजून केस चलता. असल्यो जायत्यो केसी आहात. ती बडें हांगा येतात
मागूंक आनी बायकोत हातून ताचें मागणें आयकता आमी मागुया असल्या केसी पासत जाय ती भुरगीं डिप्रेशनान गेल्यात आनीक जाणटीं निराशीपणान भितर सरल्यात तांचें निराशीपण काड म्हूण मागुया जायते जाण नोकरी सोदतात आनी हांगा येवन कितल्यांक नोकरी गावल्या नोकरी तांकां मेळूंक अदी करून हांगा तरणाटी येतात जायते तरणाट्यांक कोंपड येता सगळ्या मिसांनी ती बाड येतात बाबाडतात बरो वशान येतात तांचे पासत मागुया थोडीं तरणाटी येतात आपल्या जिविताचो सांगाती वो सांगाती मागूंक तांचेय पासत मागुया जायते जाण हांगा येवन तांकां बायगोंत आंतोनीन बरो सांगाती बरी सांगाती फावो केल्या तांचे पासत मागुया जायते जाण मेडिकल टेस्ट फेल जातात तांचो उगडास करुया तांचो मेडिकल टेस्ट पासार जावन ते खंय वचपाचे आहात थंय पाव म्हण जायते जाण आपले पासपोर्टीक लागून येतात कांय कारणांक लागून आडकोड्योच पडटात आनी हांगा येवन 2-3 जाणांच्यो पासपोर्ट्यो वर्सांच्यो जायनासल्यो त्यो जाल्यात ते भाशेन हो बरवंसो आमकां हांव असल्या मनशांक ती पासपोर्ट बेगीनूच तांच्या हातांत पडो म्हण भुरगीं जे आपल्या आवय बापाय पासत मागतात आनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात तांचे पासत मागुया भुरगीं जीं ऑटिस्टीक डावन सिंड्रोम जांकां आयकूंक येना आनी उलोवंक जायना तसलीं भुरगीं हांगा येतात पूण मातशें सुदरलां तांचें उलोवप पूण आनीक तीं बरीं जावं म्हूण मागुया आयज लायव्ह पार्टिसिपेशन चलता सगळ्या आख्ख्या संवसाराचो लोक हे मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता रावतात मुंगडार केन्ना येतलो आनी आमकां बायगोंत हातुनीची मोजत गावतली म्हूण इतलीं जाणां हजारांनी लोक आज हे मीस पडयता आनी जायते फावट हे ऑनलायन मागून तांकां मेवता वस्तू थोडीं हांगा येतात थोडीं ऑनलायन मागतात ताचे पासत मागुया सगळीं जीं ऑनलायन मिसांत वांटो घेतात आनी ह्या वेळार भोगतीन आपली इतिहासांक घालतात तांचोय उगडास करुया आनी आमची खासगी हांवें जी सांगूंक ना तुमच्या काळजान जाय ती घेवन आयल्यात तुमी सगळें हांगा सांगूंक जायना हांव गरजेचें तें सांगता तेवूय हे वेळार बायगोंत आंतोनी मुखार घालात सर्वेस्परा सासनांच्या देवा सियोलेच्या बायगोंत आंतोनीक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांक आसतल्यांचो ती आसरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक आमेन. बागिवंत पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप प्रितीच्या हें म्हणप सारकें धार्मीक फुडारी जावंक सोदता तो बऱ्यांतलें काम करूंक सोदता म्हणटूच फुडारी जावंक जाय गुन्यांवा मेकळो एकूच पावट लग्न जालोलो माणसुगेचो शाणो बिडेस्त मर्यादीक येरांक येवकार दिवन तांचो परामोस करता तसलो शिकोवंक युक्त न्हय सोरेकार वो मारकोर पूण दुलोब न्हय जोगडी मांडटा तसलो वो पयशांचे आशेचो पूण आपलो गोराबो बरे भाशेन चलयता आनी आपल्या भुरग्यांक सगळे मर्यादीन आपणाक खालती दवरता तसलो जर कोण आपल्या गोराब्याचो वडील जावंक नकलो तर तो देवाचे पवित्र सभेची मेहनत कसो घेतलो तो हालींच धर्मांत आयलोलो जावचो न्हय नाजाल्यार तो गर्वान फुलोवन देवचारा भाशेन
त्याच फॉर्मोणाक सांपडत त्या खातीर ओ क्रिस्ती लोकां मदें तो बरे आबरूचो जावंक जाय ना तर ओकिर्तीक सांपडोन तो देवचाराच्या फासांत पडटलो. तेच भाशेन प्रधान सेवक मानेस्त न्हय दोन तोंडाचे, न्हय चड सोरोप येतात तसले, न्हय हलको फायदो सोदतात तांतले, पूण भावार्थाचो गूट नितोळ काळजान मानून घेतात तसले जावंक जाय. पयलीं तांची चवकशी करची आनी तांचे सवे गुन्यांव ना जायत तर तांकां मुनियारपण दिवचें. तेच परी बायलो जावंक जाय मर्यादेच्यो, न्हय चाडयो उलयतात तसल्यो, पूण माणसुगेच्यो, सगळ्या वस्तूंनी खात्रेच्यो. प्रधान सेवक एकूच पावट लग्न जाल्ले मनीस जावचे, आपल्या भुरग्यांक आनी गोराब्यांक सारके चलयतात तसले. प्रधान सेवकाचें मुनियारपण बरे भाशेन करतीत ते आपणाक उंच पावंडो जोडटले आनी आपणें जेजू क्रिस्ताचेर दवरलेलो बाबाट व्हडा दिरान परगटूंक पावतले. देवाचें उतोरे. जाबाब. निर्मळ काळजान आमी चलतल्या, सगळीं म्हणुया. निर्मळ काळजान आमी चलतल्या. बरेपणा आनी निती विशीं हें म्हजें गीत. तुका सर्वेस्परा तें हांव घडून गायतां. सपुर्नायेच्या मार्गार हांव चलत आसतलों. केन्ना म्हाका मेळूंक येतलोय. जाबाब. निर्मळ काळजान आमी चलतल्या. म्हज्या घरांत चलतली निर्मळ काळजां. कसलीच वायट चाल म्हज्या दोळ्या मुखार नाका. कायदे मोडटल्यांचे हांव कांटालो दवरतां. जाबाब. निर्मळ काळजान आमी चलतल्या. गुप्ती पेल्याचेर बोगलांटां घालता, ताचें हांव तोंड फोडटलों. गोरवान भुजां वयर काडटल्याक, बोडायेन फुल्लोल्या काळजाच्याक म्हज्यान सोसूंक जायना. जाबाब. निर्मळ काळजान आमी चलतल्या. म्हज्या देसांतल्या भक्तिवंतांक म्हज्या गोराब्यांत बिराड दिवंक हांव सोदून भोंवतां. सपुर्नायेच्या मार्गान चलतात तांकांच म्हजे चाकरेक हांव घेतलों. जाबाब. निर्मळ काळजान आमी चलतल्या. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sorvesporak एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले पोरशेक मेळूंक आयलो. Sorvesporak सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. नाईम म्हटलेल्या एका नगरांत जेजू वेतालो आनी ताचे बरोबर आसले ते ताचे शीस आनी खूब लोक. नगराच्या दारवंट्या लागीं पावतना एका मेलोल्याक पुरूंक व्हरताले. तो आपले आवयचो एकलोच पूत आनी ती एक विधवा. तिचे बरोबर नगरांतलो
खूब लोक आसलो. तिका पळयतूच तिचे चुरचुरे करून जेजून म्हणलें, रडू नाका. आनी फुडें येवन तिड्डेक हात लायलो. तिड्डी व्हरपी थांबले आनी ताणें म्हणलें, तरणाट्या, हांव तुका सांगता, उठ. आनी मेलोलो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका ताचे आवयचे आदीन केलो. सगळ्यांक भिरांत लागली आनी देवाची तुस्त करून ती म्हणटाली, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपचोन जाला आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयला. आनी ताची खबर आख्ख्या जुदेयान आनी सोर भोंवती गांवांनी गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, ही गोडणी नाईमच्या नोगरांतल्या एके आवयच्या एकल्याच पुताक नव्यान जीव दिलो व जिवीत दिलें, ती फकत लुकास दिता, मातेव, मार्क, जुआंव दिनात. कित्याक लुकासाचें शुभ वर्तमान हांव तुमकां सांगत आयलां, केरीत शुभ वर्तमान. ताच्या शुभ वर्तमानान दया मोया दिश्टी पडटा. ताच्या शुभ वर्तमानान समजिकाय दिश्टी पडटा. ताच्या शुभ वर्तमानान चुरचुरे दिश्टी पडटात. ताच्या शुभ वर्तमानान ओस्तोऱ्यांक केरीत मान दिश्टी पडटा. ताच्या शुभ वर्तमानान वेदवांक आनी अनाथ भुरग्यांक केरीत मान दिल्लो मेवता. ताच्या शुभ वर्तमानान पेकोवणी फावो जाता. ताच्या शुभ वर्तमानान पवित्र आत्म्याची खबर मेवता. आनी ताच्या शुभ वर्तमानान जेजू जायते फावट मागणें कोत्तालो तेवूय मेवता. आनी समाजीक प्रश्नांनी जेजू वांटो घेतालो आनी ह्या प्रश्नांतली लोकांक निवारतालो हेवूय बी मेवता. हें जावन आसा केरीतपण बायगोन लुकासाच्या शुभ वर्तमानांतले. आनी ते पासून लुकास एकलोच ही गोडणी हांगा घालता. हेरांक गोडी ती धाकटुली जायत, पूण लुकासाक ती भोव व्हडली गोडणी. देखून तो ते भाशेन घालता, विधवा आनी एकलोच पूत तिचो गोरकार पयलो संपलो. आनी ते पासून जेजू दुपेट चुरचुरे तिचे कोत्ता. घोवूय ना तिका आनी पुतूय ना. कित्याक तुय इस्रायलांत जायते जाण कितें कोत्तालेत, एक राण बायलेचें भाट बेंस आहा, ते फारिजेव आनी दुसरे गुणोवन ते आपलें करूंक भोंवतालेत. म्हणजे तिका कोण ना, तिका भुरगीं नात, आपलें करपाचें. आनी हाका लागून जेजू असल्या वस्तुऱ्या सवें अदीक मोग दाखयता. कित्याक तांकां नाडटालेत आनी तांचें सगलें वत्तालेत. ही नाड बुदी जायना जावंक ह्या अनाथां पासत आनी अदीक करून विधवां पासत तो केरीत भाशेन मागतालो आनी तांकां आदार दितालो. जे कसलें घडटालें कोण ना तांचो, आनी असलें हांगाय घडटा, गोंयांतूय घडटा. कोण ना जाल्यार रोखडेच आपण लायतात आपलें नांव थिंगा आनी आपलें म्हणटात भाटां. हे भाशेन जातालें. ताचेर आड जेजू दाखोवंक सोदता. हिचो घोवूय मेला, हिचो पुतूय मेला, हिचें सगलें खावन काबार कोत्तले. पुताक पुत्तून जल्माक काडटा. आनी उतर जें वापुडलां तुय तें तिका पळयतूच तिचे चुरचुरे करून. आमच्या कोंकणीन जायतीं आहात उतरां, दया आहा, काकलूट आहा, करुणाय आहा. पूण हें चुरचुरे उतर म्हणटात तें खेरीत उतर आनी सारकें गायलां भाशांतरान. स्प्लांक्सनिझोमाय ग्रेक भाशेन. स्प्लांकना म्हणजे आंतकोड्यो, स्प्लांक्सनिझोमाय म्हणजे आंतकोड्यो हाडल्यो चुरचुरे कोत्ता आसतना.
आमकां आवय बोंगो मावे चुरचुरे ताचे अशें जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना ते आंत कोड्यांतावन म्हणटा तोंडांत म्हणटा आसतना बोंगो काकूत दिसता इतलें म्हणटा आमी काकूत तोंडान म्हणटा पूण पोटांत म्हणटा तेन्ना आमी स्प्लांक्सनिजमाय चुरचुरे Jesus was moved from his bowels. He was moved with pity, compassion. Imutra, compassion. Just not mercy, but pity and compassion. Itlo tache ant kodyo allu. Potantan मोग येता पोटांतान रागू येता पोटांतान दया येता ओ चुरचुर येतात पोट हांगासर सोरल प्लेक्स म्हणटात हांगातावन सगळें जाता ते पासत कोणूय आमची गांठ बायसल्ल्या म्हणटा तेन्ना तुय हात दवरून गांठ भितर घालतात ती इम्पॉर्टंट प्लेस गांठ सुटल्या म्हणटात ती थिंगा तरी जाणटी आहा ती जाणात ती गांठ सारकी घालूंक थिंगा सोलर प्लेक्स very important place in our whole body. There is brain, there is heart, but also the guts are important. तुही तावन सगळें येता आनी तें बरें आहा जाल्यार आख्खी कूड बरी आहा आमकां सांगतात सायंटिस्ट the amount of nervous system and the nerves, thousands of nerve and capillaries that are there in the brain, the same amount is in the stomach. Same amount of capillaries and nervous system. Otherwise, the digestion will not take place. Very important. So it's not only the head, but also the guts that are at play in our life. And पासत आमचें पोट तर सारकें आहा आख्खें आमचें जिवीत सारकें आहा तुय तावन काकलूटूच न्हय चुरचुरे येवंक जाय तें जेजू सांगता आमी चुरचुरे कोत्ता पूण कोणाचे कोत्ता चुरचुरे आमच्या फामिलींतली भायलीं कोण आहात तांचे आमी कितले चुरचुरे कोत्ता कोण भीक मागता तांचे चुरचुरे कोत्ता कोण आनी खूंय वाटेन असो भोंवता तांचे चुरचुरे कोत्ता पूण घरांत आमची चावय बापूय आहात आमची भाव भयणी आहात तांचे चुरचुरे कोण करिना तांकां वयल्यान अक्कमान करप आनी तांचेर घराणें घालप आनी तांकां कोर्टांत व्हरप तेंचे चुरचुरे दिसनात कित्याक तुय खरें म्हणल्यार अदीक चुरचुरे आसूंक जाय रगत तुजेंच रगत तें आपलें रगत कांत ओंकोता अशें आमचे कोंकणी भाशेन म्हणणें आहा ओ दांडो मारल्या लेगून रगत दोशी जायना पयलीं आपलें रगत ओळखूंक जाय तुज्या रगताची घरांत आहात तांकां आमी ओळखना तांचे चुरचुरे हेच नात उदी करून तांचेर शिराप तांचेर वायट उलोवप तांकां बेगीनच मोर आनी वस म्हणप थंय चुरचुरे येनात लोकांक चुरचुरे पवित्र सभेन काम आहा आमी येता पवित्र सभेन दुसऱ्यांक आदार दिवंक थिंगा बरें आहा कित्याक तो मनीस तुज्या घरांत आहा ताचो तूं राग काडटाय चुरचुरे करिनाय जेजू सगळें पडयतालो आनी असल्यांचे देगेर रावतल्यांचे समाजान भायरवलेल्यांचे ताका मोग आसलो आनी उदीक हुस्को आसलो हें ते आयज बायगोन सांतांतून कोत्ता सांतांतूनीक सगळ्यांचे चुरचुरे दिसताले तो कोणूय जावं जायते कडेन ताची इस्टोरेंत आमकां मेवता कोणूय कोणाक मारलो आनी कोण पडलो वयर तावन ताका तरी देव दाखयतालो रोकडो चुरचुरे करून तुय वेतालो आनी तांकां सारकीं कोत्तालो मेलोल्यांक जिवीत दितालो पायगून सांतांतून कोत्तालो ताच्यो आंतकोड्यो हालताल्योत कोण गोव बायल एकामेका लागीं जोगटात आनी मात्तात तुय पावतालो आनी तांकां निटायेर हाडटालो कित्याक ताका दूख दिसताली गोव बायलां बाराबोर जेवंक जाय झगडीं करून न्हय एकामेकाक मारून न्हय टाट करून तुय पावतालो ताका देव दाखयतालो पळय ही झगडटात ही वस्तुरी वयर तान पडल्या ही वस्तुरी घोवान केंसांक धरून वयर तिसरे मारेर दोत्तोरेर मारल्या ती मरपाची आहा वच थिंगा बायगोन तांतोनीच्यो आंतकोड्यो तसोच धांवून वेतालो आनीक ताचे चुरचुरे आसले भुरग्यां सोबें
हांगासर जेजू तोरणाट्या सोबे आपली दया मया दाखयतात. भुरग्यांक कितेंय जालें बायगो दांतून रोकडोच पावतालो. तसोच हांव सदांच तुमच्या भुरग्यांक कितेंय जाल्यार म्हजें म्हणणें अशें, बायगो दांतून तुज्या हातांत आहा त्या बाळका जेजूक कुशीन दवर आनी म्हज्या भुरग्याक घाल. आनी तूं एक बोमयसान बायल आयली ती म्हणटा हें मागलें, इतलें बरें मागलें लागलें, आपूण म्हज्या भावाक घातलो. बायगो दांतून मातशें तुज्या हांकेंत आहा तें मिनीन जेजू कुशीन घाल आनी म्हज्या भावाक घाल. जालो भाव इतलीं वर्सां बरो जावन आसलो. ते भाशेन चुरचुरे आहात बायगो दांतून एक चुरचुरे. आनी तूं पळय मागता ताचे उदीक तो चुरचुरे कोत्ता. तो जाणा तूं दुखवला, तूं कोंतवला, तूं कश्टवता तें जाणा बायगो दांतून. आनी देखूनच तुका तरी हांगा वस्तू मेवतात हाका लागून तो चुरचुरता. ताचे अंतकळे हालतात. ताची जिवी आहा ती जीब, हे जिबेंतल्यान तो बरेपण हाडटा. देखून आमी खुशाल जावया की बायगोंत आंतून आमचे चुरचुरे करता आनी आमकां तो पावता. तेच भाशेन आमी तर हांगा येता आमच्या गोरच्यांचे चुरचुरे करूंक आमकां लांबरून काळीज दी म्हूण मागुया. तांकां समजूंक ती कितलीं अस्कोत जावं. जायते फावटी जाणटी जाली म्हणटा अस्कोता येतात, ती बाबली सेनायल जातात, कितें उलयतात तेंय नको, कितें कोत्तात तें नको, आनी आमी तांकां अदीक शिराप घालता. आमी तांकां कितें कितें म्हणटा आनी तांकां घरांतलीं भायर घालता. कित्याक तीं तशीं उलयतात. पूण तूं ल्हान आसतना तूं आवय कडेन 100 आनी 10 फावटी विचारतालो, मामा हें कितें, मामा तें कितें, म्हाका हें. आनी तितले फावटी तुजी आवय सांगताली. तूं सेनायल जाल्लो ना. ती आवय म्हणटा हो भुरगो ताका जाणा जावंक जाय. पूण तुजी आवय तेसलें कोत्ता तेन्ना तिच्या चुरचुऱ्यानात तिचो राग आनी क्रोध आहा. भायर वच, मोर तूं, आटे राक्षदेन जावन तूं मोरो. असलीं उतरां आमी आवय बापायक घालता. आमकां देखून म्हणटालें चुरचुरे आमच्या आवय बापायचे पयलीं आसूंक जाय. कित्याक तिणें तुका चुरचुऱ्यानूच वाडयला आनी तुवेंनूय तुजें बरेंपण तिच्या अस्कोतायेन ती कितलीं वर्सां जावं दाखोवंक जाय. म्हजो कित्याक उपकारता सांतांतुनी कडेन मागून आनी तूं घरा वचून तुज्या आवयक आनी तुज्या बापायक आनी तुज्या बाबाक आनी तुज्या भयणीक तूं किकोंत कोत्ताय जाल्यार सांतांतुनीच्यो आंतकड्यो आमकां दी म्हूण मागुया. Those entrails which were compassionate and they were moved with compassion, and from there came out pity and mercy. O Jesu, जाच्या आंतकड्यांतल्यान काकलूत आनी चुरचुरे आयले हांगा येतलो. तोच तो आख्खी आपली कूड घेवन आमचे कुडींत येतलो. तो सगल्याक वेतलो. तो आमच्या पोटांत वेतलो, आंतकड्यानूय वेतलो, आमच्या काळजांतूय वेतलो, आमच्या मनांतूय वेतलो, आमच्या आत्म्याकूय. आमी कितें तोंडान घेता तें सगलें आखे कुडीक पावता. आनी ते भाशेन आमकां बरेपणान बदतलो. ताची काकलूत आमी अणभवूंक ती आमच्या गोरच्यांक अदीक करून दिवंक आनी जांकां गरज आहा तांकां. तर हेंच देणें आमकां समेस्तांक आयच्या मंगळारा दिसाक कोतकोत्यान मागून घेवया. आमी सगलीं उबी रावया आनी आमचीं तेसामां हे वेळार देवा म्हऱ्यांत उबारुया. आमच्या पाप साहेबान, बीस साहेबांनी, याज्ञिकांनी आनी संस्कार लोल्यांनी दोयाळ देवाचे रूपकार जावंक आनी भावार्थान पोरचेची आकारणी करूंक तांकां बोळ आनी मोजो दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान सांगातीन जेताना एकामेकाक समजूंक
आनी एकामेका सोवें दोयाळ जावन जीवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागे ओळखाव तुका. आयज बागयोंत आंतोनीचो दीस भोगतीन पाळटना आनी सगल्यो आमच्यो गरजो ताचेच मजतीन देवा मोरयांत उबारतना आयचे इंतेसांव भेटोवलेल्या जोएल आनी सिंडी पेरेरा हांचेर सुबा आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागे ओळखाव तुका. बापा मोगडा तुजे मुखार मांडलोली आमची सगलीं ते सवां स्विकार कर आनी बेगोन आतून तुज्या भक्ताची मजतीन आमी मागता ते आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C11 पेज 32. भयणीनो आनी बाबानो हे आमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें समूळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदबा सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव कोण बळ्या बापा पोरण्या मनशाचो भस्म करून बायग्योंत आंतुनीक तुजे सारकी नवी रचना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलोय. ताका मान दितना फावो त्या मनान हें बलिदान तुका भेटून ही मागणी तुजे मुखार विमर काळजान आमी घालता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं.
तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काळ्या आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही समोरमणी समोरमूंक तुजे पवित सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडयता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरोन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या धर्मदूतांक दिवून मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तीच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या धर्मदूतांक दिवून मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गुटपोरगो टुया. सोम्याची सुवामी होऊन टोकाता आनी एकाच इतले लियता. तितले पोटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मोरण परगोडटा.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो मुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिव आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या संस्कारलोल्या तशेंच यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमा समेस्तांच्या हांगासर आयच्या दिसाक एवेदी मुंतुणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आमचीच पासत मागुया. आंकवार मरे देवाची माये संगती, तिचो निर्मोळ पोती बायगोन जुजे, बायगोन आर्कांज मिंगेल, बायगोन दोर्नदूत, आसिजीचो बायगोन फ्रांसीस, बायगोन आंतोन आमचो आस्कारी, बायगोन जुजेबाज आमच्या दोर्न प्रांताचो आस्कारी आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बावडीची काकलूट कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन दोन तरलोल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत्त जोडून धीर घेवन आमी सगळीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थालनेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. स्वामिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्नदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. स्वामियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ आसा जेजू, देवाचो मेंढरो, संसाराचें पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there's anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who does not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. कुमियाच्या वेळार आमी गायन घेवया. D6 पेज 49.
तुमी सगळीं सर्वेस्पराची भुरगीं जेजू बाब सोमेस्ताचो ताचो बाब बापूयांचो बुरात्मो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी उरता कितले थोडे सांगता म्हाका पावले बुरात्मो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी उरता तितले थोडे सांगता म्हाका पावले एकूच कान आमच्या ओतम्याक एकूच मोग आमच्या काळजाक एकूच जीव आमचे सोमेस्ता देवा रूपणे कोणाको एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी उरता तितले थोडे सांगता म्हाका पावले कोणाको एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी उरता तितले थोडे सांगता म्हाका पावले वेगळोचा कानून उडयलो सगळ्यांचो एकचार जालो दुस्मानां विकतें घेवया मोगानूच जिवीत सारया कुरात्मो एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले थोडे सांगता म्हाका पावले उबी रावया प्रार्थुया सूर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतलोल्या संस्कारा पासत तुका सगळ्या काळजान दिन वाचता बायग्योंत आंतोनी वरी सगळ्या वस्तू परस तुका सदां सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळान घेवंक आमी कितें करचें तें तूं आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्कारा उदेशी आमकां बोड दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. उपकार करून बसात. तुमकां सांगलां ते भशेन आनीक एकदां उगडास करता. कोणूय मिसाचें तें सावन दिता तांकां ऑफिसान पयले सुवातेर सांगतात आमी घेता तूं मिसांत वांटो घेतलो जाल्यार आनी फुडले 2 सुवात तर बार आयल्यात तुंय बसतले जाल्यार हें कोण दिसा हांव पयलें हें कोण दिसा हांव सांगून मिसां घेता पूण हें तरी तुमी आयकना तुमकां जाय तुंय बसतात तुमकां हांवें सांगलां गेल्ले फावटी हांवें तें सांगूंक ना मुद्दम सांगू कित्याक हांव आयलो म्हणटूच पयलो तुंय पळयता कोणाचें काय मीस कोण आयल्यांत काय कित्याक तांचे पासत हांव आदल्या दिसाक मागूंक सुरू करता कित्याक आमचे कडेन लिस्ट आहात कोणाची ती आदले दिसाक ते पासून म्हाका ती जाय हांगा आहलोली न्हू जाल्यार बिस्तीं कित्याक फॉर्मालिदाद कशी मीस दिलें जालें तशें न्हय ते पासत हांव एकदम स्ट्रीक
हिंगा एकदम स्ट्रिक्ट कित्याक तुमी तरी फोरे भोगतीन येनात नामके वास्ते येतात ही सुवात तुमकां न्हय ते बसत तुमी ना जाल्यार तुमची कोणी गोरच्यांक तुमी पाठोयात आनी ते सुवातेर उंडो आनी सोरो ती मनशां ताचे दितोल्याचे इंतेसांव मनांत घेवन येतली हें पोत्तून तुमकां सांगता हे भाशेन ही आमची मांडावळ ही आमचे शिवोलचे गरजेन बायगोंत आंतोनीची इमाज्यो सर्पेंत हातान धरून आहात त्यो सोवेनी रुमान आहात तुमकां जाय जाल्यार तुमी त्यो घेवच्यो तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर हायसीन कुमसुंदरीन हाजीर आसा सिस्टर सेंड्रा आनी फादर दानाम ही कावन्सिलिंगाक हाजीर आहात तुमकां कावन्सिलींग जाय जाल्यार तांकां वचून तुमी मेळचे गेल्ल्या मंगळार हांव बेसांव घालता तें आनी मागीर हाचें बेसांव रेलिकीचें बेसांव तें तुमकांच न्हू हांगा आहात तांकांच न्हय आमच्या आख्या सिओल्यांत म्हज्या मनांत आख्खें सिओली आहा आनी सगलो गोंयचो लोक आहा ते भायर आख्ख्या संवसाराचो लोक आहा हें म्हज्या मोतीन घेवन हांव बेसांव दितां हेंवूय बेसांव आनी तेंवूय बेसांव कित्याक सांत आंतोनीचे मोजोतीन देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वचनां घालूंक मागता कित्याक कितल्या भावार्थान तुमी येतात आनी तुमच्यो वस्तू ज्यो कितें मागतात त्यो हांव सांगता तांकां चुरचुऱ्या कर तांचे करून दी तांकां तुमच्यो वस्तू इतल्या मोगान येतात इतल्या भावार्थान येतात आनी ते पासत तुमकां जायत्यो वस्तू मेवतात तुमी मागतात तो बरो देखून देव बरो देखून आनी आमी तुमच्या पासत मागता देखून सगळीं एक जावन मागलें जाल्यार ती वस्त जाताच आनी देव ती दिताच कित्याक इतलीं जाण मागतात असले मनान हांव खुशाल हांगासर इतलो लोक येता आनी इतलीं बरीं जावन वेतात हाका लागून सगळीं मागतात एकामेका पासत हांव मागतां तुमी मागतात दुसरीं मागतात ऑनलायन पळयतात तींय मागतात कितलीं हजारांनी लोक मागता आनी हांवें सांगलें म्हणटच रोखडीच आनी मागीर रोखडीच सांगूंक येता फादर जालें हांव काम जालें तुवें सांगलाय देखून सांगलां कित्याक म्हाका दिसता तुमी येतात तांकां कितली मजुरी तुमकां फावो जावं तुमकां कितें मागतात तें मेळूं हांव ते कडेन मागतां सांत आंतोनी कडेन तांकां दी तांचें वायट पळय नाका तांचें बरें मन पळय थिंगा हांगात येता तें असल्या मनान तुमकां जाय तें मेवता आनी तुमी एकामेका पासत मागूंक जाय उबी रावया सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून ह्या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भागिवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोलीं विस्मितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते पडी मागता नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दुता कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ बोर म्हजें मन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगोटूंक म्हाका शिकय ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दवळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे
म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर. आनी आतां तुज्या फुड्यांत घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळोवन घे. ह्या वेळार तुका जाय तें आमच्या ह्या पदवीदार भायगोंत आंतोनीच्या मुखार घाल. ओर चोरयांच्या बागेंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण तांकां सदांच पावोवंक तूं राज्य आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जियोंक मेळोवन घे म्हाका कोनवळाय आनी निर्मळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातांत घातलेल्या इंडाक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनोंती कोर. आमेन. भाग्यवंत आंतोनीच्या मनाक आमी गायन घेवया. U25 पेज 243. To